Sahil will be bowling. आम्ही बोडगेश्वर क्रिकेट क्लब 3 overs, 31 for the loss of 2. GSC Mapsa टुर्नामेंट करता म्हापसा म्युनिसिपालिटी needing another 57 runs to win. 57 required in 5 overs. सगळे ग्राउंड पीच करून सगळं हो टुर्नामेंट म्हापशेकारां खातीर करता. ह्या वर्सा आमी एक इनिशिएटीव केल्लो आहा की जी प्युअर सिल्वर ट्रॉफी आहा ती आमी ओनू केल्लेली आसा. जी फर्स्ट टायम असो इंटरवर्ड टुर्नामेंटाक खंयच ना गोंयान करून तरी अजून पर्यंत तरी गोंयान इंटरवर्ड टुर्नामेंटाक अशी खंय केल्ली ट्रॉफी ना. सो आमी आमचे जे जितके स्पॉन्सर्स आहा जे आमकां दिता सपोर्ट करता सदांच जसो आमचे MLA आसा आमचे जोशुआ डिसूजा तशेंच बाकीचे जे स्पॉन्सर्स आहा ते आमकां सदांच हातभार करता दिता आनी हो टुर्नामेंट बरो जावपाक सक्सेसफूल जावपाक आमकां हेल्प करता. तेंचे आमी सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटात. तशेंच ज्यो टिमी हांगा आमच्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता म्हापशांतल्यो तशेंच म्हापशाच्या विसांतल्यो वर्सान वर्स आमी 12 टिमी घेता. त्यो 12 It's a dot ball, starts off with a dot ball. Sahil Arulkar from the Girim end. म्हापशान हो ग्राउंड ना मात तांकां खेळपा खातीर आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय खातीर आमी हो एक इंटरवर्ड टुर्नामेंट लेवल करता. त्या खातीर हांव परत एकदां सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.